नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. तुळसी आम्ही घरा भायर आसता देवस्थाना वरतांची देवाक प्रिय आम्ही विष्णुप्रिया म्हणटात तुळसीक. तुळसी कशी जाल्ली, तुळसी भुंयचेरी पृथ्वी वयरी कशी आयली, फर्स्ट तुळसी खंय जाल्ली हे सगळं आमकां कळटा. तुळसीचे काणी आमकां कळटा जाल्यार आमी ಸ್ವಲ್ಪ मागचे वचून ते तुळसीची पुरा विशय कळची तशी आमकां मना वरची तशी जावका. तुळसी पुढे नाव तिगेले वृंद म्हणून आशिल्लें. वृंदा ती वृंद पतिव्रता तिगेले बामणो जलंधर म्हणले एक राक्षसी कळ्ळें. तशी ती प्रतिव्रता जावन तिगेले इष्टदेव विष्णू. विष्णु पूज करता 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 तिगेले अंदर इतली प्रतिव्रता शक्ती आयली. तेगेले बामणाक ते प्रोटेक्शन करता आशिल्ले. बामणाक एक गर्व जाल्ले कसं म्हणा ताका कोणाय कसले कोर मारूं जायना, सलूस जायना म्हणून. आनी तो देवता लागीं युद्ध करपाक सरलो. हांगा युद्ध केलें म्हणून करता 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 ताणें शिवाला युद्ध करूंक सुरू केलें. आनी शिवा थंय सोलसूच्या पडयता आसतना सगळे देवता जन वचून विष्णूला शरण घेतात आनी विष्णूला सांगले की विष्णू तू हे जलंधराक कशी करून सोलसून मान घालका न्ही जाल्यार भारी कष्ट देवता जनाक सगळे कष्ट दिता तो म्हणून. विष्णू सांगले हांव कशी करचें म्हणून. ना तूं वेच कर का म्हणून सांगून ताका पयलीं प्रेशर घालताली. तशी विष्णू पृथ्वीर येवन जलंधरा रूप घेवन वृंदालेंद्राक वता. तशी वृंदालेंद्राक गेले कुळे वृंदा उठान जलंधर मागीर बामूण आयलो म्हणून सांगून पांय धरून वता. तशी आप्पळ कुळ्ळे थंय युद्ध जावचे कडेन जलंधराक शिव तागेले गळ कातरता आनी ताका मारता. आनी ते गळ वृंदा वृंदा म्हणटा 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 हांगा येवन तिगे लागीं वृंदाला येवन पडटना वृंदा कळटा येद्रा मनीस आशिल्लो ह्यो जलंधर न्हय कोण तूं म्हूण निमगिता. कुळ्ळे विष्णू तागेलें रूप धारण करता तेन्ना वृंदाक भारी कोप येता. भारी कोप येवन वृंदा विष्णूक शाप दिता तूं फातर जा म्हणून. तशी विष्णू कुळ्ळे फातर जाता आनी फातर जावन पडटा. ताजे खातीर ते फातराक आमी स्वरूप जावन सालिग्राम पूज करचे विष्णू रुपारी. आनी ते फातर जाले कुळ्ळे लक्ष्मी धावन येता. लक्ष्मी धावन येवन रोडू सुरू करता हे देवा आमगे बामणा अशें जालें म्हणून सांगून. आनी वृंदाले मागून घेता की ना ताका पास्तू जिवत करता शाप दिवनूक ताका अशें म्हणून. सगळे सरस्वती येता तशी पार्वती येता शिव येता ब्रह्म सगळे येवन वृंदा लागीं मागतना वृंदाक गंडापटीक कसं करता म्हणून कळना तिले. ती जायत म्हणून सांगून विष्णू कापास रूप धारण करीता आनी खुद्द स्वयं ती आत्मदहन करचे करता सती जाता. सती जातना विष्णू भारी बेजार जावन विष्णू सांगता की आनी मुखारी हांगा तिगेल रुपार वृंदार रुपारी तुळसी जाता आनी ते तुळसी वर दिता. तुळसी निमतीची आव निवेद्य घेता आनी प्रसाद जावचे. आनी तशीची विष्णुप्रिया म्हळ्यार प्रीती आसता. आनी तशीची विष्णूले सालिग्राम रूपार आशिल्ले विष्णूक ते केन्नाय तुळसी उठूची दवरका जाता म्हणून सांगता. तशी फर्स्ट तुळसी तिगेल चिता वयली आयली. ते देवलोका सुकून विष्णूना हाडयली तशी म्हणटाची. आमी पळोवच्या गेल म्हणून जाल्यार एक पंत जलंधर आसा आमकां पंजाबांत एक जलंधर म्हणून आसा. म्हगेले एक दोस्त जलंधराचो आयिल्लो आसा ताका सांगला तूं सोदी पक्कनीच जलंधरान तूं सती वृंदाल मंदिर जो मेळ म्हूण जाल्यार म्हाका सांग हांव येता म्हणून सांगून. तो चमकलो आनी ताणें सोदूं सुरू केलें. ताका तें मंदिर मेळ्ळें सती वृंदा मंदिर म्हणून मेळ्ळें. कुळ्ळे म्हाका सांगता आनी हांव चमकलो. तुरंत 24 hours भितर हांव येता म्हणून हांव चमकलो वचून ते वृंदाले मंदिर पळयलें. व्हड भव्य मंदिर वृंदाल मंदिर आसता. तेन्ना थंय तुळसी झाड व्हड आसा, आवळा झाड आसा, चिंचा झाड आसा. ते सगळें पळयतना कळटा की तुळसी सुरूक फर्स्ट जावन तुळस आयली जलंधरांत. ते जलंधरांत आमी वचून ते वृंदाले आनी अन्नपूर्णा मंदिर आसा लागींची एक शक्तीपीठ आसा. थंय वचून आमी वृंदा लागीं प्रार्थना केली म्हणून जाल्यार कोणागेर पतिव्रता धर्म आनी सदा सुमंगली जावचे भाग्य जावका गीत आनी ते वृंदावनात ते वृंदालयाचे देवालयांत वचून प्रार्थना केला मेळटा म्हणल्यार एक विश्वास तुमी सगळ्यांनी थंय वचचा पळोवका.
आयशे दिवसाक इतले सांगून राबयता. नमस्कार हांव कनला शुक्रिणी, दिल्लीसून.